आयज आमच्या मुरगांवान सड्याचेर जे रिहेबिलिटेशन बोर्ड आसा आनी हो सगळ्यांक आख्ख्या गोंया भितर म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन चड आसा कित्याक जी हायवेक लागून घरां गेल्लेली आनी तारीवाड्या जेन्ना लँडस्लायड जाल्लेले हेंच्या लागून ह्या फॅमिलीजांक लागून गव्हर्मेंटान गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्डाच्या कडल्यान तांकां रावपाक घरां बांदून दिल्लेली आनी हेजे भितर कांय ना म्हटल्यार आमचे सड्याचेर तारीवाडे आसा GRB कॉलनी आसा तशीच बायणा फिशरमॅनाक लागून GRB कॉलनी आसा सो अशी मेळ्ळ्यार अरावंड एक 600 फॅमिली आसा आनी आयज हांव खरेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक खरेंच धन्यवाद म्हणटा त्याच प्रमाणे आमचो बोर्डाचो चेअरमॅन राजेश फळदेसाय तसोच मेंबर सेक्रेटरी कित्याक हेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हो येदे व्हडले डिसिजन घेतलेले आसा कित्याक फर्स्ट टायम हो रिहेबिलिटेशन बोर्ड जो गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आसा ते लोकांक जेंकां दिल्ले आसा तांकां ओनरशीप दिता म्हळ्यार ही घरां जी आसा जी फ्लॅट्स तांकां दिल्लेले आसा तांकां ते डबल हाऊसीस दिल्लेले आसा ते तेंच्या नांवार जावपाचे आसा म्हळ्यार असो अजून खंयचोच जाणा गव्हर्मेंटान स्वता इनिशिएटीव घेवन ही ओनरशीप तांकां दिवपाची आसा हो हांवें डिमांड सीएमा कडेन घातलेलो आनी सीएमान हांव एक्सेप्ट करून ही इट हॅज बिकम इनटू रियलिटी आतांच हांव ते सीएमा कडेन बसून पेपर फायनलायज केलेलो आसा रिहेबिलिटेशन बोर्डाचो तेजेर कितले दिवपाचे आनी तांकां वीथ नॉमिनल प्रायस नॉमिनल म्हळ्यार सारकें नॉमिनल दे वील हॅव नॉट इवन हॅव टू पे फॉर द सेल डीड सुद्दां आमचे गव्हर्मेंटूच बेअर करतले फायनान्सांसून क्लियर करून घेतलेले आसा गव्हर्मेंट वील बेअर द चार्जीस हांकां फक्त एक नॉमिनल ऑफ ₹1000 भरचो पडटलो म्हळ्यार ह्या लेवलाचेर त्या लोकांक हेल्प करपाक लागून हे गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेतलेलो लागलो हांवें फुडाकार घेतलेलीच बट म्हाका जो सपोर्ट आयज मेळ्ळो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो तसोच चेअरमॅनाचो आनी मेंबर सेक्रेटरीचो हांव खरेंच तांकां धन्यवाद म्हणटा ते अरावंड 600च्या वयर लोक आसा 600 फ्लॅट्स आसा ते सो तांकां सगळ्यांक जितले 600 फॅमिलीज फ्लॅट 600 आसा म्हळ्यार 600 फॅमिलीजांक हे घरां आसा ती तेंच्या नांवाचेर म्हळ्यार फुडें फक्त फ्लॅट्स तेंच्या नांवार न्हय अलॉंग वीथ द लँड जी लँड ते आसा कितली एरिया आसा ती सुद्दां लँड तेंच्या नांवाचेर करतले म्हळ्यार फाल्यां तांकां जाय जाल्यार दे कॅन डू रिडेव्हलपमेंट नाल्यार तांकां सोसायटी फॉर्म करून ते स्वता मेंटेन करूंक शकतले सगळी लायटीची बील उदकाची बील जी गव्हर्मेंटाच्या हेजेर आसतली तेंच्या नांवार नासली ती आयज तेंच्या नांवार जातली आनी घर तेंच्या म्हळ्यार तांकां फाल्यां घर रावन रावताले ते बट तांकां लोन मेळनासलो तर ते गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आसलेली आयज फाल्यां तांकां तेजे लोनूय मेळोंक शकतलो कितें तांकां बिझनस करूंक जाय आनी कितें तांकां अर्जंट रिक्वायरमेंट आसा सगळी फॅसिलिटी तांकां आयन फुडें मेळटली मंगळूर कितली जागा आसा खंय म्हणून ही जागा ऑलरेडी आसा खंय काय म्हणटा अरे सड्याचेर आसा मरे आमच्या सड्याचेर ऑलरेडी ही बिल्डिंगी आसा ऑलरेडी तेंची नांवार नासली आतां 25 ते 30 वर्सां जाले हे लोक तशेंच रावताले तेंच्या नांवार नासली घरां आतां ही फर्स्ट टायम तेंच्या ओनरशीप तांकां दिता गव्हर्मेंट सो इट इज अ बीग अचिवमेंट फॉर अस स्टेट फेस्टिवल वास्को सप्तकाचो हांवें डिमांड गेल्या वर्सा केलेलो जेन्ना 125 वर्सां जालेली कित्याक वास्को सप्तक हो स्टेट फेस्टिवल म्हणून अनावन्स कित्याक हो ओल्डस्ट फेस्टिवल आयज दामबाबाचो जो देवूळ थंय आसा वास्कोन आनी हे 125 वर्सांसून हे सप्तक आमी करीत येयलेले आसा जशें कितें आमचे मडगांवचे दिंडेक दिल्लेले आसा स्टेट फेस्टिवल म्हणून तशीच आमची लहराई जात्रा तेकाय दिल्लेली आसा त्याच प्रमाणे आमी डिमांड केलेलो आसा की वास्कोचो सप्तकूच स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करचो आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा गव्हर्मेंटाचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे ते वास्को सप्तक स्टेट फेस्टिवल म्हणून ते अनावन्स करता हय सीएमा कडसून आसा पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आनी हांवें सांगलां की हेच असेंब्लीन जाताले ते डिक्लेअर करचे म्हणून संकल्प ते लहराई जात्रा म्हणलं पळय लहराई जात्रेचे कमिटीन तेणी आमकां नाका म्हणून सांगलें स्टेट फेस्टिवल पळय तो तेंचो विशय आसतलो बट एज अ गव्हर्मेंटान सगळे विचार करूनच आयज आमी म्हणटा आमकां दिवचो वास्को सप्तकाक दिवचो तेंचो इंटरनल प्रॉब्लम पण आयज येदे व्हडले एक बीग अचिवमेंट कित्याक बाबा एक खंयची जात्रेक एक स्टेट फेस्टिवल म्हणून जेन्ना अनावन्स करता दिवचो संकल्प एक मिनिट तुवें दिवचो म्हणला पूण वास्कोचे दामोदराचे साल आसा तेजो होल अँड सोल परेस जोशी आसा तेजे कडेन डिस्कशन केलां काय म्हणटा आसा सगळ्यांक आसा लास्ट टायम सुद्दां तेंचे कडेन उलयलां आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका एप्रिशिएट केला कित्याक हो इशू तुवें घेतला म्हणून आनी आमकां सगळ्या वास्कोकारांक काल वास्कोची कमिटी येयली सगळ्यांक जाय कित्याक वास्को सप्तक हो स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करचो दिवाळी कमिटी सुद्दां एग्री आसा सगळे जाण आसा आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी देस्तेवान बायणा हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा आनी कितलीशीं वर्सां जालीं ते बिझनस करता थंयसर आनी मेन म्हणटा तांकां कसलीच फेसिलिटी ना थंयसर रॅम ना नेट बायंडींग शेड ना म्हळ्यार थंयसर ऑक्शन करपाक लागून नुस्तें हाडलें जाल्यार तें ऑक्शन करपाक मेळना बोटी वयर काडपाक जाळ पिनली जाल्यार नेट बायंड
परत शिवपाक थंयसर शेड ना सो असो खूब इश्यू आसा आनी हेजेर कोणें लक्ष घालून नासलें आनी गेली 2 वर्सां जाली हांवें हो प्रपोजल घालून गव्हर्मेंटा कडसून आयज म्हाका मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लेलो आसा की 15 दिसां भितर हे टेंडर जातलें म्हणून आनी म्हाका दिसता हे जाल्या उपरांत थंयसर ही फिशरमॅनांक फेसिलिटी मेळ्ळी जाल्यार सगळ्यांत बेस्ट जातलें कित्याक आयज पर्यंत आमचे मुरगांवचे लोक स्पेशली बायणां आनी देस्तेवचे फिशरमॅन आसा ते खंय तरी निग्लेक्ट जाल्लेले आसलेले